आज आम्ही ब्रीफली पर्यटन खाते लास्ट एक वर्ष under Dr. Pramod Sawant has been looking at new infrastructure services, has been looking at new tourism services आणि हाऊ वी कॅन गेट बेटर बीचीज म्हणजे सेफ आणि क्लीन बीच म्हणटा असताना इंटिग्रेटेड पॉलिसी हाडून बरें कशें करप ताचेर आमचो कंटिन्युअस फोकस आसा. एक म्हणल्यार आमकां इंडिया टुडेचो बेस्ट बीच राजबाग म्हूण काणकोण अवॉर्ड मेळ्ळो. दुसरो इकॉनॉमिक टायम्साचो टुरिजम ट्रॅव्हल टुरिजम कॉन्क्लेव अवॉर्ड्सान बेस्ट स्टेट फॉर टुरिजम पर्पज थ्रू आउट द कंट्री वॉज गोवा हे आमकां अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आणि तसोच आज आमच्या चेअरमॅनान जशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां की एवरी कॉर्पोरेशन हॅज टू वर्क अँड मेक फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आमचो आतां इतलो प्रयत्न आसा की वी स्टार्ट इम्प्रोवायझींग ऑन द टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर. सपोर्ट मेळटा ह्याच माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जे स्वदेश वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां टुरिजमा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर सपोर्ट करता अशें तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आय वूड ऑल्सो पास दीस क्रेडीट अलॉंग विथ आगोंदा हो आमकां राजबाग हो आमकां इंडिया टुडेचो अवॉर्ड मेळ्ळो. आनी सेकंड इकॉनॉमिक टायम्साचो ट्रॅव्हल एंड टुरिजम एन्युअल कॉन्क्लेव अवॉर्ड ह्या सेक्टरांत आमकां हो टुरिजमाक अवॉर्ड मेळ्ळो. त्या खातीर हांव खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन दिसता आनी खूब बरें दिसता की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर डबल इंजिनच्या सरकारान टुरिजमान लागपी वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत क्रिएट करपाक शकले आनी ते मेंटेन करता आसतना आमकां वन ऑफ द बेस्ट टुरिजम स्टेट आनी बीच गव्हर्मेंटाच्या आनी कॉर्पोरेशनाच्या दोगांय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता.